नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। पर्रीकार सरकाराक गोंयकारांचे सुमार रेटिंग, कायदो सुव्यवस्था, लोकांक दिल्ली आश्वासनां तडीक लावपाचेर लोक ना सातिस्फेद। 2.5 वर्साचे कामगिरीचे सर्वेचेर प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। मडगांव मार्केटांत उजो 3 दुकानांचो गोबोर, मार्केटांतली उदका पुरवण फेल, उजो पातळ्ळो, पसरकार काचाबूल, पालिकेचे कारभाराचेर फुर्योज, मार्केट बंद दवरून पालिकेचो मोर्चो। मायनिंग बंदीक 2 वर्सां खणी आशिल्ल्यो तशी चालू करच्यो, आदले मिनेराक लिजां दिवची, सरकारान पुराय रिणाचो भार घेवचो, केंद्राकडच्यान पयसो हाडचो, फ्रंटाचो पणजे मोर्चो। ओपाची पायपलायन फुटली, म्हयन्याभरात दुसरी खेप, तिसवाडी सयत सांत आंद्रे, सांताक्रूज, ताळगांव मेडिकलाक उदका पुरवण सोमारा सावन बंद, 24 वरां उपरांत पडली जाग्यार। महाराष्ट्राच्या खेळगड्यान गोंयच्या भक्ती कुलकर्णीक हारयल्ल्यान वुमन ग्रँड मास्टर सौम्या स्वामीनाथन बाकीच्या बरोबर पयले सुवातेर, भक्तीची पयली सुवात गेली। खबरो विस्तारान। पर्रीकार सरकाराक गोंयकारांनी सुमार रेटिंग दिला। फाटल्या 2.5 वर्सांत कायदो सुव्यवस्था आसूं वा लोकांक दिल्ली आश्वासनां तडीक लावपाची आसूं, गोंयकार सरकाराचेर सातिस्फेद ना। लोकांक सरकाराची कामगिरी सुमार दिसता। बीजेपी सरकाराक मंगळारा 2.5 वर्सां जाली। सरकाराचो अर्दो कार्यकाळ सोंपलो। प्रुडंट आनी गोंय विद्यापीठाच्या मॅनेजमेंट स्टडीच्या भुरग्यांनी मेळून गोंयकाराक सरकाराचेर कितें दिसता ताचो सर्वे केलो। पळयात खासा रिपोर्ट। मनोहर पर्रीकार लोकांची आश्वासनां आणि अपेक्षांच्या लाटेर बसून विधानसभेत पावलो। लोकांनी स्पष्ट बहुमत दिल्ल्यान पर्रीकाराक युतीचो धर्म पाळपाचें बंधन ना। 14 लाख गोंयकारांचो हिरो जाल्ल्या पर्रीकाराचेर अपेक्षांचे बरेच मोठे वजे आशिल्ले, पूण अर्दो कार्यकाळ सोंपता मेरेन पर्रीकाराची ती क्रेज बरीच देंवल्या। 2.5 वर्सां फाटले पर्रीकाराचे वलय गेला। मंगळारा सरकाराक 2.5 वर्सां जाली। ह्या काळात कायदो सुव्यवस्था सुदारली काय कितें, पळयात गोंयकार कितें म्हणटात ते। 53% लोकांक राज्यांतली कायदो सुव्यवस्था सुमार दिसता। 25% म्हणटात बरी आसा, जाल्यार तितलेच गोंयकार म्हणटात कायदो सुव्यवस्था साप इपाडल्या। सरकाराचे कामगिरीचेर ह्या दुसऱ्या प्रस्नाचेरूय गोंयकारांक सरकाराची कामगिरी सुमार दिसता। लोकांक दिल्ली आश्वासनां, तांच्यो अपेक्षा सरकारान कितल्यो पुराय केल्यो ताचेर गोंयकार कितें म्हणटात ते पळयात। लोकांक दिल्ली आश्वासनां पुराय करपाचो प्रस्न येता तेन्ना गोंयच्या 50% लोकांक सरकाराची कामगिरी सुमार दिसता। 25% लोकांक दिसता सरकाराची कामगिरी हे गजालीन बरी जाल्या, मात तितलेच लोक म्हणटात सरकार हे गजालीचेर फेल गेला। आनीक एका प्रस्नाचेर पर्रीकार सरकाराचेर सुमार कामगिरीचो शिक्को बसला, अर्थीक उदरगतीचो विशय। चडशे लोक म्हणटात सरकाराची कामगिरी सुमार वा बाबत। फाटल्या 2.5 वर्सांत गोंयान अर्थीक सुदारणा सादारण जाल्या म्हूण 40% गोंयकारांचे निरीक्षण। 32% लोक म्हणटात सामकी कमी जाल्या। 28% लोकांक सरकारान अर्थीक उदरगत बरीच फुडें व्हेल्या कशें दिसता। आतां पळयात पर्रीकार सरकाराचे प्रशासन आनी कार्यक्षमता। पर्रीकाराक कुशळ प्रशासक म्हणटात, पूण ह्या सीईओक गोंयकारांनी पास केला काय फेल ते ह्या सर्वेन पळयात। ह्या प्रस्नाचेर गोंयकारांचे 2 गट जाल्यात। 39% गोंयकारांनी सरकाराक प्रशासनात साधारण मार्क दिल्यात, जाल्यार फाटल्या 2.5 वर्सांत गोंय प्रशासन आनी सरकाराचे कार्यक्षमतेन सुदारला अशें 36% लोकांक दिसता। 25% लोकांक मात सरकाराच्या प्रशासनातली कामगिरी साप्प बाबत दिसता। वेगवेगळ्या वाठारांतल्या लोकांची मतां घेवन प्रुडंटान हो सर्वे केलो। आतां पळयात ह्या लोकांनी सरकाराविशीं उक्तायल्ले मत आनी तांच्यो अपेक्षा। सरकारान अपेक्षा पुराय करूंक ना अशें 70% एक्टिविस्टांक दिसता। अपेक्षा पुराय जाल्या अशें एकाय गटाक दिसना। 50% वेवसायिकांनी सरकाराक प्रशासनात साप्प उणे मार्क दिल्यात। अर्थीक मळार सरकाराची कामगिरी साप्प बाबत म्हूण 40% पत्रकार आनी कलाकार म्हणटात। कायदो सुव्यवस्था सुदारल्या अशें 100% पत्रकार आनी उद्देजकांक दिसता। ह्या सगळ्या प्रस्नांचो सर्वे आनी गोंयकारांचो मिड टर्म निकाल घेवन प्रुडंटान सत्याग्रह हे खासा डिबेट केला। हो सर्वेचो दुसरो भाग तुमकां बुधवारा सांजे 7 आनी राती 10 वरांचेर पळोवंक मेळटलो। ह्या भागान विरोधी पक्ष, अपक्ष आमदार, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळाची कामगिरी
आनी गोयचे ज्वलंत प्रस्न सोडोवपाचेर सरकाराची कामगिरी ह्या मुद्द्यांचेर आर्ग्युमेंट पळोवंक मेळटले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सरकाराचे कामगिरीचेर हो सर्वे करून नियाळ घेतना प्रुडंटान समाजातले वेगवेगळ्या वाठारांतल्या शेकड्यांनी लोकांक मेळून तांची मतां जाणून घेतली. हो सर्वे करूंक प्रुडंटान गोंय विद्यापीठाच्या मॅनेजमेंट स्टडीच्या भुरग्यांचो आदार घेतलो. सर्वे करतना लोकांचो तांकां प्रतिसाद आनी पर्रीकार सरकारा विशीं लोकांचो मूड कसो तो ह्या भुरग्यांच्याच तोंडांतल्यान आयकयात. ओवरऑल एक्सपिरियन्स खूब बरो आशिल्लो. खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें आमकां. ऑल्सो खूब लोकां कडेन इंटरेक्ट करपाक मेळ्ळें. सो लोकांले ते वेरियस रिस्पॉन्सीस कलेक्ट करप, तांचे आयकुवप, इट वॉज अ गुड एक्सपिरियन्स ऑल टुगेदर. सो हांची सगळ्यांचो जेन्ना आमी सर्वे घेतलो तेन्ना मूड ऑफ द पीपल वॉज मोस्टली नेगेटीव असो म्हजे मतान तरी म्हाका नेगेटीव रिस्पॉन्स मेळ्ळा. मुद्दे घेवन गव्हर्मेंट आयिल्लो, फॉर एग्जाम्पल एंटी करप्शन, मागीर इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट करतले, हे प्रत्येक गजालींनी म्हाका लोकां कडल्यान नेगेटीव रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा. जेन्ना आमी हो क्वेश्चनूच करतात की वॉट इज द परफॉर्मन्स ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, ते म्हणटात ऑपोजिशन आसाच खंय, होच क्वेश्चन आमकां परत मेळिल्लो आसा. मूड इज एवरेज, independent, okay, they were like average. Everything, the response was average altogether. It was a new experience to us. लोकांनी रिस्पॉन्सूय चांगलो दिलो. गव्हर्मेंट क्वेश्चनाक म्हाका व्हेरी गुड रिस्पॉन्स मेळ्ळो. सगळे म्हणटा की ना गव्हर्मेंटान बरें काम केलां. सगळ्यां कडेन इंटरेक्ट करपाक मेळ्ळें. वेल नोन पीपल ऑफ गोवा. प्लस त्या भायर आमकां अनऑर्गनायज सेक्टर्स लायक द फिशर वुमन एंड ऑल मार्केटान आमी सर्वे केलो थोडो. ती कशी थिंक करता अबावट द गव्हर्मेंट तेंय आमकां कळ्ळें. तांकां कितें प्रॉब्लम्स बी जाता ते. पयलीं तांकां क्वेश्चनेर तितलो समजनाशिल्लो, सो आमी तांकां समजायले, क्वेश्चन समजून सांगले कशें आसा ते लॉ एंड ऑर्डर आनी हें. सो डिपेंडींग ऑन दॅट तांणी हें सांगलें. पूण तांचे चड बॅड आशिल्लो व्यू आनी थोडे एवरेज आशिल्लो. अपोजिशन सामको व्हेरी पुवर आशिल्लो. पण म्हाका अशें दिसलें की पॉलिटिशियन्स आनी सिनियर सिटीजन्स आसा तेंचो एज पर गोवा गव्हर्मेंटाचो आसा जाल्यार तेंचो नेगेटीव हे आसा. पण लोकल पिपल्स हॅप्पी आसा विथ अवर गोवा गव्हर्मेंट. सिनियर सिटीजन्स म्हणल्यार ते एक्चुली रिस्पॉन्डूच करूंक सोदिनासले फॉर गव्हर्मेंट, म्हणजे ते आन्सरूच करपाक सोदिनासले. पण लोकल पिपल्स ते हॅप्पी आसले आन्सर करपाक आनी ते गव्हर्मेंटाकूय हॅप्पी आसले. आमचो एक्सपिरियन्स बरो आशिल्लो. वी गॉट टू नो मेनी ऑफ द डिफरंट वॉट आर दे हॅपी वीथ, वॉट आर दे नॉट हॅपी वीथ. तांचे सजेशन्स सगळे आमकां कळ्ळे. सो तांचे आमी एनालिसीस केल्ले आसा. द वे दे रिस्पॉन्डेड वॉज गूड टू अस, बट रिगार्डींग द गव्हर्मेंट तांच्यांनी मिक्स्ड रिस्पॉन्स आशिल्ले. मडगांवां नव्या मार्केटांत मंगळारा सकाळीं उजो लागलो. 3 दुकानां जळून गोबोर जाली. एका कपड्याच्या दुकानाक उजो लागलो. लाखांनी मोलाचें सामान काबार जालें. शॉर्ट सर्किटान उजो लागलो. 3 फायर ब्रिगेडींनी 3 वरां लागून उजो आटापा हाडलो. उदक नाशिल्ल्यान उजो कडेच्या दुकानांनी पातळ्ळो. बाकीच्या पसरकारांनी काचाबूल जावन म्हाल काडलो. मडगांवच्या फायर ब्रिगेडींत अर्देंच उदक आशिल्लें. मार्केटांत शुकशुकाट. उदका पुरवण वेवस्था फेल. उदकाची टांकी बरयशिल्ली ना म्हूण पसरकार चाळवले. मार्केट बंद दवरून तांणी पालिकेचेर मोर्चो व्हेलो. मडगांवच्या नवे मार्केटान मंगळारा सकाळी सुमार 7:30 एका कपड्याच्या पसऱ्याक उजो लागलो. एका फायर ब्रिगेडीक उजो आटपना जावन तो पालवता म्हणल्यार तो तेकून आशिल्ले दुकानांनी पातळ्ळो. उज्यान 3 दुकानां सामकी काबार जाली. फायर ब्रिगेड उसरा आयली. फायर ब्रिगेडीन उदकूय सारकें नाशिल्लें. सामान सामग्री सारकी नाशिल्ली म्हूण वेपारी चाळवले. मार्केटान वेळ प्रसंगाक उदकाची टाकी जाय म्हूण पसरकार कितलो तेंपूच जाले मागतात, तसले थंय कांयच ना. आमी पयर बसून एक 15-20 दीस जाले पयलीं म्युन्सिपालिटीचेर एक मोर्चा हाडलो आनी त्या मोर्चाक सगळे क्लीन सांगलेलें आमकां एक टाकी बांदून दी. आनी आमच्या प्रेजिडेंटान हांगा पणजे वचोन ते टाकयेचे फायल बी सगळी काडपाक लायिल्ली आनी ती फायल अजुनूय तशी तांकां कांयच खबर ना म्युन्सिपालिटी प्रेजिडेंटाक कितें जालें ते फायलीचे. मागीर 7:15 हांवें फायर ब्रिगेडीक फोन केला आनी फायर ब्रिगेडी सारके 8:05 म्हणल्यार फायर ब्रिगेड धाडल्या आनी 8:05 म्हणून फायर ब्रिगेड हाडून तिवूय बी म्हाका दिसता अर्दी फायर ब्रिगेड आयिल्ली. पसरकारांनी केल्ल्या आरोपांची चौकशी करता म्हूण जिल्लोधिकाऱ्यान पसरकारांक उलोवन दाखयला. The cause of fire is not yet known, but in that there are 3 shops which are selling clothes and one of spices has been gutted down, and fire brigade reached
within half an hour. But there are allegations that fire brigade was not equipped with all the equipments since all the shops were closed and they wanted to cut it open and take charge of the fire. Of course, I will go for a detailed inquiry into this, and even the demand of the tank which should be constructed within this area so that any time any instance such the water shortage should not be there. निषेध म्हूण वेपाऱ्यांनी मडगांवचें मार्केट सकाळ सावन बंद दवरलें. पालिकेचेर मोर्चो व्हरून सीओक घेराव घालो. मार्केटांतली उदकाची टाकी बेगीन जाग्यार घालची म्हूण पसरकारांनी पालिकेचे मुख्याधिकाऱ्याक सांगलां. मडगांव मार्केट जे आहा हें राम भरोसे आहा. फायर सिक्युरिटी बिक्युरिटी म्हणटा ती कांय ना. हे हायड्रंट म्हणटा ते चलना. सो म्हाका दिसता की जें कितें जालां तें सकाळीं जालां म्हणून बरें. रातचें जर जाल्लें जाल्यार सगळें मार्केट वचपाचें. तातूंत सरकार आनी म्युनिसिपालिटी चलत ना आनी तांकां ते पडूंकूच ना. पण ह्या मार्केटाक समज एक पाटी उजो लागलो हांव अख्खें मार्केट देंवन वचूं शकता ही परिस्थिती आसा. आनी हेजे खातीर युनियन ह्या मार्केटाचे लोक आज दीस झगडत असतात म्युनिसिपालिटी कडेन की हे जे तुम्ही जे बांदला हे कितें तें ताका बाबा बरो प्रेशर येवपाक जाय. एक टँक बांदपाक जाय. टँकीचे आतां पयर PWD वचोन हांगा PWD सप्लाय वचोन ती आमी फायल चॅक केली तेंगे फायल हूंय पावली ती. तेन्ना तेणें मागीर आमी ऑलरेडी धाडो आहा म्हूण सांगिल्लें. तेन्ना हांव पेनजीम गेलो आनी पेनजीम वचोन चोयलें. पेनजीम ती सही पावल्ली आहा आनी तेन्ना जाता तितू बेगीन धाड म्हण आहा. तेन्ना सांगिल्लें 4-5 दीस जाले हांव पावलो ना. थिंगा कितें जालें तें चोवपाक. आतां ते चवथे हॉलिडे आसले आतां कितें जालें तें आमी बिकॉज सांगलें मागीर जाता तितू फॉलोअप करून तेंगे बेगीन करून दिवपाक आमी ट्राय करता. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेवया एक विराम.